फोन कर. पीटर उठ रे. बंद करो पहले. सब दुनिया बंद है, तुम्हारा खुला है. बाहर हो. इधर है परमिशन चलाने के लिए. ये चलता है और सब जगह बंद है. तो कितना पैसा खिलाएंगे किसको? तो एक किधर सोशल डिस्टेंसिंग है तुम्हारा? आता लॉकडाऊन इंडस्ट्री आमची. किती एक ही दे घालला. क्लिअर आहे. काय आहे सगळं आता घातल्या काय ना मास्क ना काय ना मालगार कोण हा आणि तुम्ही गोवच कमी रोड आउटसाइड सबको बघायचं आहे. अभी शाम को साड़ियाँ रह रही किती ते समजा ना. चल कमी हे आज ते तुमका दिसती पडटा. हे आज गोंयची सरकाराची लॉकडावन इंडस्ट्री. सरकाराची लॉकडावन इंडस्ट्री म्हळ्यार अशें की गोंयकारांक ते घरां दवरतात, रिस्ट्रिक्शनां घालतात आनी हांगा हे सगळे भायले येवन बिंदास सोशल डिस्टन्सिंग ऐसे कौन है ऐसे नासतना सोशल डिस्टन्सिंग नासतना आनीक कांयच कसलेच SOP हें करना फॉलो करनासतना तांचे बिंदास हांगा शुटिंगां जाल्ले. सो शुटिंग ही एक इंडस्ट्री जाल्या एंटरटेनमेंट सोसायटीची. पयलीं खेपे पयल्या लॉकडावनान आयर्न ओराच्यो आनी कोळशाच्यो ट्रिपी चलताल्यो. हो सरकाराचो धंदो आशिल्लो. ह्या लॉकडावनात ह्या एक सेल्फ लॉकडावनात सेल्फ इम्पोज लॉकडावनात सरकाराचो धंदो हो चालला आनी हेच लोक कोवीड हाडटात. ही गोंयची स्ट्रेन न्ही, ही इम्पोर्टेड स्ट्रेन ही हांणी हाडिल्ली आहा. हातूंत कोणाक फायदो जाता तो कळना म्हाका. हातूंत एकूय गोंयकार ना, एकल्याक कोंकणी समजना. सगळे भायले आयिल्ले आहा. कोणाच खंयच्याच गोंयकाराक हाचो फायदो ना. फक्त फायदो आहा जो परमिशन दिता ताका. आनी जे भशेन रवींद्र भवनाची नासधूस जाल्यार म्हाका दिसना ते रिपेर पसून जातले म्हणून हाजे फुडें. म्हणजे रवींद्र भवनाचे नवे रॅकेट पयशे करपाचे हें म्हाका दिसता. आनी हें एक्सपोज जावपाक जाय. प्रेसान आनी सगळ्या मिडियान हें एक्सपोज करपाची गरज आहा की सरकार एक सायडीन रिस्ट्रिक्शनां म्हणटा, दुसऱ्या सायडीन हें सगळें चालू आहा. आनी एकटोच एक सिंगल गोंयकार ना. हें अशें जर चल्लें जाल्यार फाल्यां निकाळचें पडटलें आमकां येवन. म्हाका तें करपा नाका. म्हाका लोकांक रस्त्यार हाडूंक नाका. कित्याक आमीच लोकांक सांगतात पयस रावात, गर्दी करनाकात. पूण लोकांक जर दिसलें की आमी जर अशें हें जालें म्हणून इम्पोर्टंट जालें म्हणून आमकां कळटलें दिसता. आनी फातोर्डा आज हॉटस्पॉट जो जाला हें रवींद्र भवनान शुटींग जालां ताजे खातीर फातोर्डा हॉटस्पॉट जाला. रवींद्र भवन इज द रिजन फॉर फातोर्डा बिकमींग हॉटस्पॉट ऑफ कोवीड. आनी फातोर्डेचे लोक जे मरता ते हांचे हांणी इम्पोर्ट केल्लो व्हायरस हो. हे चालू उरतले आता. हे अशेंच चालू आहा. कालच्यान तुका परमिशन दिलें म्हणजे तुम्ही आमदार दुर्गादास कामतीन काल हें केलां मरे ट्वीट केलां परमिशन. हाजेर एक्शन जातली कित्याक हांचे खातीर आमचे लोक मेले. आमचे गोंयकार मरता हांचे खातीर. हांणी हाडिल्लो आहा
सर्टिफिकेट तिथल्याकडे हा दिसतात मला. सगळ्यांचं आहे आपल्याकडे माझ्याकडे आता मेल करू का तुम्हाला? सगळा मेल नको मेल कशाला हे बघा पण आपल्या सिरियलला बॉम्बेमध्ये परमिशन नाकारलंय का? ते पण दाखवतो. काय गोव्यात येण्याचं कारण काय? मागचं ओव्हर वन 30 राऊंड. नंतर सगळ्यांच्या येताना आपण केव्हा आले माझ्याकडे होते? 130 केव्हा आले होते? 26 27 28 ला आज तारीख शूटिंग किती? साठी आज तारीख किती? आज तारीख 5 आता आर्टिफिशियल 15 दिवसांसाठी होते ना सर. नाही 15 दिवस दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला होणार नाही. इथे गोळ्यात होणार नाही काय बघा गोव्याच्या लोकांना आम्ही सगळे निर्बंध टाकले तुम्हाला काहीच नाही ते हे मास्क पण तुम्ही आता टाकले मी याच्यानंतर मास्क सगळ्यांचं नाही आम्ही बघितलं आहे. नमस्कार. आता बॉम्बेवरनं इकडं कशाला आलं शूटिंग करायला? काय महाराष्ट्र सगळ्या परमिशन घेऊन आलो. नाही परमिशन बरोबर आहे. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने आमच्याकडे महाराष्ट्रात सेट चालत होता ना आपलं. सांगतो आमच्याकडे ऑप्शन होते की आम्ही गुजरात साईडला जाऊ शकतो, आम्ही सिल्वर. आज सगळ्यांनी आपली शूटिंग हलवलेली आहे आणि हा जेव्हा ते करायचं असं ठरलं आणि लिगली जिथे जाता येईल तिथे जाऊ करायचं त्यावेळेला गोवा हा एक ऑप्शन होता जो चॅनलने निवडला. आम्हाला सांगितलं, आम्हाला सगळ्या कलाकारांना आनंद झाला कारण गोवा हे सांस्कृतिकदृष्ट्या बघायला गेलं तर महाराष्ट्राचा भाग आहे आणि इथे गोवेकरांनी आमचं चांगलं स्वागत केलं. आम्हाला त्यांनी इथले अटी नियम कायदा सांगितले, त्याचं पालन करून आम्ही शूटिंग करतो. पण हे चालू चुरल्यावर तुमगेले किती असतात ऍक्शन किती हे अख्ख्या गँग असं करून ते गॅदर जात आहे 20-20 जण 15 जण एक टायमात. काय नाही आणि मास्क घालून नाही काय नाही आम्ही येतो तर मास्क घाला म्हणजे फाल्यां तुम्ही हे करतले मला कोणते पडले ऍक्शन घेऊ मला येतले आम्ही तर आमकां पळय आमकां लोकांक रस्त्यार हाडूंक नाका तर आमीच लोकांक सांगता तुमी घराबर सांग. म्हाका दिसता सरकाराक लज नाशिल्ले सरकाराक मातशी तरी लज दवरून येता आनी डिसबँड करचें ना जाल्यार आमकां हप्तो मेळटा म्हणून सामको क्लियर कट कळटा. गेले फर्स्ट लॉकडावनान तांणी करून हे बंद केलें कितें लोकांक बंद केलें आनी आयर्न दोन उडयलो आनी खूब गोंयचो जालो. ह्या लॉकडावनान तांणी शुटिंगां मेळ्ळ्या. दीस इज देयर लेटस्ट रॅकेट. फाल्यां कितल्यांक येवपा रे? हां फाल्यां कितल्यांक येवपाचें? विचारेन फाल्यां येवन करपाचें तें आनी कितल्यांक करुया तेंचें फेस्त रातचें करुया सकाळची जावन सकाळी करुया सगळे कावन्सिलर आमी सगळे येवया कितल्यांक सुमार आमी सारके सोशल डिस्टन्सिंगान येवया. कितल्यांक येतले? 11 येवया. शूटिंग उरपा जाय न्ही. हां शूटिंग उरपा जाय. हां शूटिंग उरून दिसता सकाळचें. सकाळची शूटिंग ना दिसता. म्हळ्यार सेट सांजेर जाता दिसता शूट. तें हय सांजचें तर मेळया. बरें सकाळी पळोवया पयलीं. सकाळी पळय पयलीं आमकां कांय न्ही. लाय लाय प्ले कर प्ले कर प्ले कर. जाऊया जबाबदार परिस्थिती पळोवन वागूया सादूर जाऊया एकामेकांक आदार करूया
अंतर पाळून मास्क घालून आणि सगळ्यांमध्ये पडले म्हणजे पोलीस पण सांभाळून जाऊया एवढी विनंती. फातर्डेच्या भावानो आणि भयणानो, सध्या कोविड महामारीक लागून परिस्थिती खूपच गंभीर जाल्ली आसा. सरकार तसेच प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्ली आसा. हाका कोण जबाबदार आमी सगळे जाणत, पूण सध्या आमीच म्हणजे लोकांनीच सरकार जावपाची गरज आसा. हांव तुमचो आमदार विजय सरदेसाय तुमकां नम्रायेची विनंती करता, प्लीज गरज आसल्यारूच भायर सरका.